पशुसंवर्धन खात्यान गोवा डेअरीक नोटीस धाडून तांच्या पशु खाद्य प्रकल्पाची लीज रद्द करता म्हणून सांगिल्ले, पूण दूध उत्पादकांक हे कशेंच मान्य ना. गोवा डेअरी आणि पशु खाद्य प्रकल्पाक एकूच लीज आसा. पशु खाद्य प्रकल्प बंद जालो जाल्यार गोवा डेअरी बंद जावपाची भिरांत उक्तयत दूध उत्पादकांनी ह्या निर्णयाक खर विरोध केलो. Culmination of the lease agreement, so full lease, Goa Dairy plus cattle feed. Goa Dairy around 16 लाख आसता. कॅटल फिडाची ती टोटल एरिया तांची आसा थंय 1 लाख 50,000 आमचे कडेन आसा. सो दोन्ही कंबायन लागते ती लीज कंबायन आसा, पूण तांणी जेन्ना नोटीस तांकां एक्चुली तांणी पळयल्लें की कॅटल फीड सांगितलं डेअरी प्रॉफिटान चलता. ह्या वर्सा आमी प्रॉफिटान आसा. जो एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना आयल्या त्या वर्साच्यान फ्रॉम ऑगस्टाच्यान आमी मंथली प्रॉफिटान आसा. तांकां एक्चुली म्हाका एक गव्हर्मेंटाक जे आमी आर्बिट्रेशनांत रिकवरी घातली, गव्हर्मेंट रिकवरी करीत ना तेंचे कडेन, पूण दाणी मारता. जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जे कितें केलो कर्मां ती तांकां मेळूंक जाय. तेंची हें सगळीं फार्मरांक ब्लेम करप ना. ती लॉसां गेली पळय ती लॉसां कोणा कडल्यान गेली सगळी प्रूव जाली, ते डिस्क्वॉलिफाय जाले. तेंचे कडल्यान रिकवरी करची ती कशी हें करता. आनी एक गोश्ट म्हणल्यार कितें, गोवा डेअरी आमी जी आवड जी आहा ती सबसिडायज रेटी दिता. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां की प्लांट लॉसां आहा म्हणून, की इन हिस्ट्री ऑफ गोवा डेअरी की गोवा डेअरीचो प्लांट पळय आहा तो केन्नाच लॉसां वचना. हांवें दुदाचो हावडीचो प्लांट आहा तो लॉसां वयतालो, म्हणजे हे प्रॉफीट थंय हें जाता. पूण दुदाचो प्लांट लॉस ते कंप्लिटली. तुम्ही शेतकऱ्यांनी हे नोटिसीचेर आक्षेप घेतला. आमी तेचेर आक्षेप घेतला. ही आयज मुद्दो आशिल्लो कॅटल फीड प्लांट आनी डेअरी ही लॉसां चलता म्हणून गव्हर्मेंट ते लीज आमची कॅन्सल करून टेक ओवर करता. हो मुद्दो आशिल्लो. ह्या मुद्द्याचेर आमी एकवटान केलें कितें, जो रिपोर्ट तेंच्यांनी दिला तो सारको तेच. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.